तुम्ही सगळे जाणा आसतले आमच्या सरकारान 10,000 नोकऱ्यो दिता म्हणून नेटान सांगलेले आसा आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आम्ही 2 दीस फाटी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगलेले की जे नोकऱ्यो हो सरकार काडटलो तेचेर आमी वॉच दवरतले म्हणून. जाल्यार काल अशेंच जालें. काल एक आमकां वॉट्सॅप येयलो, भितर मल्टीटास्किंग स्टाफाचो एक भुरगो घेतलो. त्या भुरग्यान जॉयनिंग लेटर एक्सेप्टन्स केले आणि त्यांनी डायरेक्टराक लेटर धाडले ते आपले जॉयनिंग लेटर. आणि तितून आमी तेचो एड्रेस पळयत जाल्यार त्या भुरग्याचो जॉयनिंग लेटराचेर त्यांनी एड्रेस मेन्शन केल्लो. तेचें नांव आसा श्री लक्ष्मण व्ही गोलवणकर, हाऊस नंबर 223, गणपती वाडा, खांडोला, मार्सेल, गोवा. सो ह्या एड्रेसाचेर त्यांनी आपलो एड्रेस दिवन त्यांनी जॉयनिंग लेटर टू द डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशिप हांगा धाडले. हे जेन्ना जालें तेन्ना आमकां तेचे फाटले आनी डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे. तेचे आमकां तेचो ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळें, तेचे पॅन कार्ड मेळ्ळें. त्या ड्रायव्हिंग लायसन्साचेर जो एड्रेस आसलो तो आसलो समज सृष्टी वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग. हो तेचो ड्रायव्हिंग लायसन्सा वयलो एड्रेस. आणि तेचे आधार कार्ड मेळ्ळें. तेच्या आधार कार्डाचेरूय तेचो जो एड्रेस आसलो पळय तो वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग हांगल्लो. सो हे सगळें आसतना तेका पयलीं म्हटल्यार कामार घेतलोच कसो, हो पयलो क्वेश्चन येता. आतां स्किल डेव्हलपमेंट जे डिपार्टमेंट आसा ते विश्वजीत राणेच्या अंडर येता. विश्वजीत राणे इज नोन अशीच काडून लेटरां दिवपाक आख्खे गोंय जाणा की जशें इलेक्शन येता तेन्ना ऑर्डर लेटरां वाडपाची ह्या विश्वजीत राणेची संवय आसा. MTSच्या नांवान तो भरपूरशा भुरग्यांक घेता 6 म्हयने कॉन्ट्रॅक्टर आनी तांकां आश्वासनां दिता की आमी तुमकां फिक्स करतले म्हणून, आनी तांकां अशेंच रडयता. सो हे पूण तेणी जे केला पळय हांगा MTS दिला तेणी एका भायल्या भुरग्याक जो गोंयान रावना, गोंयच्या भायलो भुरगो, त्या भुरग्याक तेणी जॉब हांगा दिलो आनी तेणी एक्सेप्टन्स केले. जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर हे सगळे व्हायरल केले, इश्यू केलो, तेन्ना आयज लेटर येयले डायरेक्टरा कडल्यान की तेणी रॉंग एड्रेस दिला म्हणून खंय तेका टर्मिनेट केला आनी तेका काडला खंय जॉबा वयलो. सो हे जेन्ना जॉब दिता तेन्ना आमी सदांच म्हणटा की तुमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण आहा तेका जॉब मेळपाक जाय. तुम्ही हे बेश्टे जॉब काडटले आनी कोणायकूय 15 वर्सां रेजिडन्स, 5 वर्सां रेजिडन्स काडटले आनी तांकां दितले पळय, आमकां मान्य ना. आयज कितलेशेच गोंयकार, हजारांनी लाखांनी गोंयकार आयज बेकार आसा. आयज तेंचे आवय बापूय त्या भुरग्यांक जॉब मेळटलो म्हणून रावता. आनी हे जे पॉलिटिशियन आहा, हे जे राजकारणी आसा पळय, हे फक्त फटिंगपणां करतात आनी गोंयकारांचे जॉब काडून भायल्या लोकांक वाडटात. आमी ह्या सरकाराक सादेपणान सोडपाचें. आमचे गोंयकारांचे जॉब आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. सरकाराक काडू, वी वेलकम 10,000 जॉब आमकां जाय, पूण ते 10,000 जॉब फक्त गोंयकारांक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, नीज गोंयकार तांकांच मेळपाक जाय. आनी वी वील मेक शुअर की हो सरकार ते भायल्या लोकांक जे हांगा येवन स्थायीक जाला, हांगा येवन आपली वोट बँक क्रिएट केला, ती वोट बँक सांबाळटा पळय, तांकां ते जॉब वयचे ना. सो वी वील मेक शुअर. आनी आमचो जो टास्क फोर्स आसा पळय हेचेर सारकी नजर दवरून आसतलो. सो विश्वजीत राणेंक एक सांगता, इलेक्शना कडेन जी तूं हें वाडटा पळय, ही पत्रिका काय वाडटा पळय, हे बंद कर. भुरग्यांच्या लायफा कडेन खेळ करूं नाका. कॉन्ट्रॅक्ट करून आयज तुमी भायल्या लोकांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर जॉबा दिवपाक लागले. सो हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स केन्नाच सहन करपाचें ना. आनी हे फुडें जे अशे इश्यूज जातले पळय ते आमी रेज करतले आनी आमच्या भुरग्यांचो रायट आमच्या भुरग्यांक आमी मेळोवन दितले.